म्हाका तुका म्हणपाक अटॅक फाटल्यातल्यान येयला म्हूण तूं उरला आदी गेलो न्हय 2018 हांगासरल्यान इतले हे सगळे अबे कडा दूप कसली गॅस बीस घातल्या आनी आवयस जाय पॉप्स अँड बँक्स कितले बरे बरे गिफ्ट हाडला पळय आनी चेस माय ब्रो सो गाईज आमी येयल्लेले आसा पळय भुशारी शॉपार आतां रायस घेवपाक रायस हे कसले गो उकडे तांदूळ ये ते उकडेच दिसता उकडे सगळेच उकडे असता काय कितें हे हांगा हा तितले उकडे तांदूळ पळय कसले कसले वरायटी हा तुवें कसलो घेवंक लायला बासमती ब्लॅक पेपर दी म्हाका 20चे कितें घेवपाक गेला वय कितें घेवपाक गेला ब्लॅक पेपर आणि तिकी दी म्हाका कशी रे ही ब्लॅक पेपर तिकी हे सगळे अबे कडा दूप कितले आसा पळय कितल्या तरेचे अवी सॉफ्टी आईस्क्रीम बी खावपाची खूप रूच येता न्हू पण सांग मेळना न्हू संडे खातीर तुका येता रूच म्हाका ती सॉफ्टी बीन आवडना म्हाका आवडटा सॉफ्टी आईस्क्रीम बाकीची न्हू हा सॉफ्टी जाल्यार म्हाजी फेवरेट भुशारीचे शॉप बंद मरे आयज ओके हॅलो गाईज वेलकम बॅक टू अनादर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन कशी आसात तुमी आय होप ऑल आर फिट अँड फायन आमचो पात्रांवूच असले सॉलिड म्हणटा मिस्टिकर गोवन्स म्हणटा वॉयस नोट धाडटलो सद्दी आनी तो उमेदीश सारको सो आतां न्हू आमकां एक सबस्क्रायबर आमकां मेळपाक येवपाची आसा ओके सो आमी तिका रावल्या सो तुमकां दाखयता आयज आमी कोणाक मेळपाक वयपाची आहा पळय ती आनी आयज आमकां म्हापसा एक धाकटुले क्यूट चेडू मेळ्ळें न्हू आहा कितले क्यूट आसले बाबडे आमचे व्हिडियोज पळयता खंय बरें दिसलें आयकॉन आदी गेलो न्हय 2018 हांगासरल्यान इतले हांगासरल्यान इतली शीर काडली ते 3 मारले 2018 केला माझ्या आता डायबिटीक कोलेस्ट्रॉल हाय ब्लड प्रेशर सगळे आसा अरे चितशी न्हू जाल्यार तुका दुयेंस वाडटा चड चिंतनाका जाता ते जाता दीस येयले पण हांवें कशें आयकलां की जे बेसिक्स आमचे आसता पळय बेसिक थंडी जोर हे खंय यूके बीन खंय इतले बरें ना खंय पूण वेन इट गोज टू हार्ट भायर एक व्हडले व्हडले ऑपरेशन आहा ते यूके नंबर 1 खंय न्हू थंय स्पेशल न्हू हॉस्पिटलां स्पेशल आसा तेजी क्वीन ना क्वीन तेंच्यांनी बांदलेली सगळे यांचे चडशे रॉयल म्हणून नांव रॉयल देवाच्या कृपेन तुझ्या ते ऑपरेशन करून तू कितलो बरो आसा काम करता हार्डवर्क करता ते लंडन गेल्ले आनी 2015 आनी ते फेब्रुवारीन गेला आमी सप्टेंबरान 4 हांव भुरग्यांक घेवन अडफड्या येयला आनी सारको अर्ली इन द मॉर्निंग 3:30 दुखपा लागला म्हाका मातशें पेज येवपा लागलो हांगासर मागीर करता करता हांगा आनी फाटल्यान 3:30 ते 5:30 2 वरां हे पेशंट्स काडले कंट्रोल केले दुखता थंय कळटालें कितें तरी जाता म्हणून दुखता हांगा दुखता म्हाका कॅच येतालो फाटल्यान समजलो कॅच येयला दिसता म्हाका कॅच येतालो येयल्लोच एक्चुली पूण हांव म्हणलें ते लायटली तें वयता सदांचें एक 8 दिसांनी वयता सदांचें सगळें करता करता मागीर ते 5:30 पर्यंत कंट्रोल केलो मागीर भाव म्हाजो पॉलिटेक्नीक आसलो म्हाज्याकून मातसो व्हडलो तेका हळू उठयलो हांवें ते सगळे एक असले चवथी गेले तेका उठयलो आनी टायगर बॉम्ब आख्खो फूल काबार केला हांगा आनी फाटल्यान ना मागीर तेकाय डावट 3 कडेन जालें न्हू फाटल्यान फुडल्यान तरी रॉंग हय तो म्हणपाक तुका हार्ट अटॅक बीन न्हू मरे हांवें म्हणलें पिसाला कितें तूं हार्ट अटॅक येवपाक हांगा चड फाटीक दुखता मागीर हे आनी लास्टाक मागीर हांगा दुखपा लागलें म्हाका मागीर तूं बेगीन बेगीन गेलो ना हो वणटीचो पंचो आसता पळय न्हू असो तेका धरून चिड्डून रावलो न्हू बरें दिसतालें मागीर चड दुखता म्हणून टॉवेल घेतलो असो रॅप केलो एकटो हेवटेन उरता एकटो तेवटेन उरता फ्रेश जालें काय ना बरें दिसता सोडले परत दुखता आनी घाम येवप सारको गरम जाता चड सारकें मागीर अंजुना तो दोतोर कोण तरी तेजे फुड्यान गेलो म्हणपाक तूं सालवार बरो भुरग्यांचे हितून
आनी कांय खबर ना भुरग्यांचे मागण्यांनी तुमकां बरो सालवात म्हाका तुका म्हणपाक एटॅक फाटल्यातल्यान येयला म्हण तूं उरला फुडल्यातल्यान तो धपक्याक गेलो म्हणपाक सोमतो मेडिकलान धाडलो मेडिकलान थंय एडमीट केलो ICU ब्लॉकेजीस खूप असले 2 ब्लॉकेज असल्यो आनी तिसरो मातसो जाल्लो चल्ली आता चल बाय बाय पळय ती ऑल द वे फ्रॉम UK येयल्लेली आता थोड्या दिसांक येयल्ली 10-15 दिसांक जाले त्यांचे हॉलिडेज काबार आता फाल्यां परवा वयतात ते आता सो आनी तेंच्यांनी न्हू स्पेशल कितें तरी न्हू एक धाकटुलो गिफ्ट दवरलेलो आसा टायरोनाक वियोनाक आनी सिद्धार्था खातीर सो ह्या खातीर न्हू आमी तुमकां फुडल्या ब्लॉगान दाखयता कितें पळय ओके सो गाईज आमी पावलेली आसा घरा आनी पळय तिणी काय बरें न्हू आमकां गिफ्ट हाडलेलो आसा गिफ्ट वाव वाव पळय तुका बरो आहा तो क्यूट सारको बरो दिसता तिणी तुका कितें बरेंच चिंतून घेतला तो तूं बरें बरें आसा ना न्हू म्हणून ते हय पळय काय बरें पळय या अभी तुझी वय डाऊन शोल्डर मुगो कास्ताच दिसता कास्ताच दिसता मग सारखें म्हाका जे आवडटा पळय तें सारखें फेवरेट पळय ते फेवरेट तसले वाव वाव सो ब्युटिफूल हय आनी तेणी पळय सायज पळय केन्ना तिका सायज खबर ना केन्ना तेणी सायज पळय तुमकां खरें सांगता तेंच्यांनी न्हू केन्नाच आमची सायज विचारूंक ना परफेक्ट सायज हाडल्या सारकी कपड्यांची परफेक्ट स्पेशली माझी दोगांची माझी तुजीच म्हणून न्हू दोगांची पळय कितले बरे बरे गिफ्ट हाडल्या पळय आनी चॉकलेटी हाडल्या आमकां न्हू का चॉकलेटी आमी दवरल्यो फ्रिजीन फूल पावर हें कितें आवय 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 आतां हांव गाडी धुतलो गाड शॅम्पू न्हू तो आ क्रीम ते क्रीम हय हांव म्हणलो शॅम्पू म्हणून हांव म्हणलो ते आतां म्हाका गाडी बिडी धुवपाक दिसता शॅम्पू पळय काय कितें तें आतां तुका हें सगळें आवडला हय खूब आवडला उजो म्हणी उजो 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 सो पळय आतां आमच्या पावरफूल मनशान कितें इन्व्हेन्शन केलां पळय कसली गॅस बीस घातल्या आनी आवयस जाय पॉप्स एंड बँक्स कोणाक जाय पॉप्स एंड बँक्स इंटरसेप्टरीक पळय आमच्या सायकलीक आहा पॉप्स एंड बँक्स दाखय रे परत एकदा पळय पॉप्स अँड बँक्स आमच्या सायकलीक इन्व्हेंटेड बाय आमचा फुल पॉवर मनीस हे बघा सिलेंडर आहे पाईपलाईन केलेली आहे कनेक्शन आणि काय केलेलं आहे रे बटन आहे त्याला ना रे बघ पॉवरफुल फोडतो होल कशाला टाकला हा हे एअर जायला आतमध्ये त्या खाती ओके सो गाईस आमगेर आसा आयज दाल रायस आनी अंकितान केला चिकन फ्राय फूल पावर सारखे आतां हांव रावला ते केन्ना ताट घेवन येता काय म्हणून मागीर आमी वांगडा जेवपाक स्टार्ट करतली फूल पावर कितें जाला काय ना कितें मोबायलार कितें दवरताय गो रील पळयता कॅस बीन पिस्टोन भरलाय म्हणून सामकें घरान बसता रिलॅक्स बसता केस बी पिसाडलेले आसतले घरातले कपडे आसतले थोडीच हांगा स्कर्ट बरे केस स्ट्रेटनिंग करून बरे लिप ग्लॉस लावन बरे मेकअप लावन बसतले उलयताय काल्ले पचकयले पचकयताय तू कितें तरी सेन्स आहा तेका तू सांग ना सेन्स ना सेन्स ना मरे जाल्यार ओगी राव कसले हाका सेन्स आसता ते हांव सांग गो सुशेगाद बसला म्हाज्या रेस्टिंग मोडान रेस्टिंग आयक गो सेन्स कितून आसता म्हाकाय सांग मातशें सेन्स सगळ्या हेतूर आसता तुज्या हेतूरूच मिसींग आसा म्हणजे कितें सारखें सांग न्हू कितें म्हणजे तें तुका कळना म्हणूनच सेन्स मिसींग आहा न्हू म्हणजे तुझ्या कडेन ते 2 सेन्स आहात तुझ्या दोळ्याक लायल्यात ते ते 2 सेन्स तुझे न्हू त्याच खातीर म्हणटा न्हू तुझ्या कडेन सेन्स कमी आहा म्हणून मिसींग आहा सेन्स म्हणटा ते फिशिंग आहा म्हणजे कळ्ळें फिशिंग म्हणजे कितें फक्त नुस्तें तुझ्या तकलेन भरला ते नॉन सेन्स आनी काय ना नॉनसेन्स म्हणजे म्हणजे सेन्स ना
उलटो चष्मो गो तारक मेहताचो आं. मग कितें? मागीर मागीर कितें? अलिशा गो अलिशान केल्ली मॅसेज बाबडे बरें ना. काय काय हम्म. आणि तू काय वचना मग तुझे खबरेक तू माझे सगळे कर हांव वयता. हांव एका सगळ्या कॉर म्हणजे सगळे माझे पासपोर्ट बी कर तूं. हांव तुमकां सगळ्यांक कोणी म्हाजी इंस्टाग्रामाची स्टोरी पळयल्या जाल्यार हांव सांगूंक सोदता हांव पोर्चुगल आसा. हय आसा पोर्चुगल हा. जाले पचकयले सपनान आसा पोर्चुगल यो. पचकयले पचकयले कितें पचकयले तशें जाल्यार हांव स्वित्झर्लंड आहा, हांव थायलंड आहा. पळय हांव फील करूं शकता हांगातले सगळे. पळय पळय यो यो बिचार यो ना मरे ना मरे यो. जाले जालें कितें जालें. सारखे सारखे हे कहे कॉलवत कहे सामके तू पिस्ताल्लो तू पिस्ताल्लो. किदें न्हू सामके उडयला तकली. हं? तुका हांव तकली उडयल्लें दिसता म्हणजे तुजे कडेन सेन्स ना. माझे कडेन सेन्स कशें आहा सेन्स तुजे कडेन दोन आहा मुगो दोळ्याक तुज्या. तेच न्हू तुजे कडेन सेन्स नाच जाल्या. हं. बरें आहा हं. आनी कितें? आनी आमी पळय न्यूज पळयता न्यूज न्हू गो हय कसलो न्यूज पळयला ते आयज. आयज हांवें पळयला दुकर माऱ्या भाशेन मनीस एकटो ट्युरिस्ट येता एका हॉटेलार वयता बायलांची कळी काडटा परत थंयच्यान तेका भायर धांवडून घालता मागीर दुसऱ्या हॉटेलार वयता आनी बायलांची कळी काडटा. ट्युरिस्ट घाटी मामा. एक्झॅक्टली तुवें सामकें सांगलें. आनी सो गायज कितें आहा जाणाय हालीं मातशे न्हू फालतू ट्युरिस्ट गोंयान येयल्लेले आसा. खूब त्रास करता आमच्या गोंयकारांक. हांवें आयज न्यूजार पळयलेलें की एक मर्सिडीज गाडी घेवन 2 घाटी मामा येयले आंध्रा प्रदेशाचे आनी आमचे गोंयच्या बायलांक चेडवांक त्रास करूंक लागले हात लावंक लागले फकाणां करूंक लागले. दीस इज नॉट गूड. असलें करपाचें न्हू. ओके आनी तुमच्या वांगडा बीन अशें केन्ना कितें जाता जाल्यार कायंडली वच आनी FIR रेजिस्टर कर न्हू गो. सारकें. आनी सिद्धार्थाचे न्हू जे ताका मारलेलो ती गजाल तुमकां सांगूंक सोदता की ती तेंच्या चॅरमॅना कडेन पावलेली आसा. ओके तेंचे जे डिसेबल कमिशनर चॅरमॅन न्हू डिसेबल कमिशनर आसा खबर आसा तेजे कडेन पावलेली आसा. प्लस खूब जाग्यार पावलेली आसा आनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें आसा. तुमी आयज तर म्हाजी व्हिडिओ पळयता जाल्यार ऑलरेडी आमी एक्शन घेतलेलो आहा म्हणून समजपाचें न्हू गो. हय कितें केलें हांवें कितें केलां? आख्खे भलतेच दिसता तूं. हांव रेडी जावन रावला. तू म्हणे तू आत्ता व्हडले सांगी मुगो सेन्स करून सेन्स घरान आपूण हे स्कर्ट घालिना आनी कितें आतां तुजें कितें जालें. आतां म्हाका करपाक जाय रील. रील म्हणजे रील 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 ना म्हाजे कडेन. रील करपाक जाय आनी ती तू काडटलो कळ्ळें. बेबी टोनी करून बेबी जॉनी नो आनी नेवे सॉंग. आयचो ब्लॉग तुम्ही पळयला आसतलो न्हू आमचो. आयज आमकां मेळपाक येयलेली आमची युट्यूब फॅमिली ऑल द वे फ्रॉम UK न्हू. हय आनी हालीं न्हू हार्ट एटॅकाचे केसीस खूब जाल्लेले आसा. आमच्या एका फॅमिली मेंबराचे हार्टाचें ऑपरेशन केल्लेलें आसा आनी देवाचे कृपेन तुमच्या आशिर्वादान सेफ आनी बरें जाल्लेलें आसा सक्सेसफूल जाल्लेलें आसा. सो हांव तुमकां कितें म्हणूंक सोदता की हालीं हार्ट एटॅकाचे केसीस न्हू खूब जाल्लेले आसा. हांव उलयता कोणाक खबर फाल्यां म्हाकाच जालो सांगू येना न्हू. आनी यंगस्टर्सांक पासून खंय खूब तेतून यंगस्टर्सांक आहा पळय तांकां चड गावल्लेले आसा खंय हार्ट एटॅक केसीस. डॉक्टर खूब सांगतालो म्हाका. सो तुमी बाबा कोलेस्ट्रॉल जावच्या पयलीं तेलाचे बिलाचे खावनाका जाल्ले मातशें रिसर्च करा हेल्दी खायात. आनी आमी न्हू रिसंटली 4-5 दीस जाले बॅडमिंटन खेळपाक चालू केल्लेलें आसा कॅलरीज बंद करपाक. आनी बरें दिसता खेळपाकूय बरें दिसता यू नो. आमी सांजचे 6 ते रातचे 9 पर्यंत खेळटात एवरी डे न्हू. चुकता 2-3 वरां आमी खेळटा एवरी डे जाल्लेलें आसा आमकां.
आनी बरें दिसता खेळोनूय मजा येता खेळपाक. आनी येस, तो आयचो व्लॉगान आमचे जे युट्यूब फॅमिली मेंबर्स आसा तेजे न्हू हांगासर बायपास ऑपरेशन केलेलें आसा. तो आपणाचे लायफाचे तो इन्सिडेंट सांगतालो. सारके गूज बॉम्ब्स येयले आयकून पासून कोणाक हार्ट अटॅक म्हणजे खूब हार्ट अटॅक घेवन एक्सपायर जाल्लेले आसा. तुमकां तर ऑलरेडी खबर आसा, सांगपाची कोणाक गरजूच ना न्हू. सारकें. सो बी सेफ गायज, बी सेफ. खरें तुमकां सांगता, तेंचे सगळे हांगा ऑपरेशन केला आनी बायपास केला, पण देवाच्या कृपेन तो सारको आसा. तेणी घे म्हणून गिफ्ट हाडलेले आसा टायरोनाक, बियोनाक, सिद्धार्थाक, म्हाका, अंकिताक. ओके, चॉकलेट्स हाडलेले आसा. सो सिद्धार्थाचे आमी फाल्यां तेका वचोन दितली. ओके, वियोना आनी टायरन म्हापसा येवपाचे आसा. सो तेंकां हांवें फोन मारून इन्फॉर्म केल्लेले आसा की तुमचे गिफ्ट्स हांगासर आसा म्हणून, यो आनी कलेक्ट कर. सो दे वील बी कमिंग इन नेक्स्ट 2 days. सो तेंकाय पावोया कितें आहा तें हय. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट चीज तुमकां सांगूंक सोदता. तुमी तर आयचो ब्लॉग पळयता आमचो, जाल्यार तेंचो जो डिसेबल कमिशनर आसा पळय, तेका ही आमची व्हिडिओज पावलेली आसा. प्लस बाकीचे जे लोक आसा बरे बरे जाग्यार हे पावलेली आसा आमची व्हिडिओज. आनी आमी एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें आसा. तुमी तर आयचो म्हाजो ब्लॉग पळयता जाल्यार आमी ऑलरेडी FIR बी करून मोकळे जाल्ले आसतले. सो अशें आनी एक पासून अशें म्हाका एक पर्सनल एक मेसेज येयल्लेली आसा इंस्टाग्रामाचेर. तो डायरेक्ट गेला आसतलो भितर म्हणून, सिद्धार्थ डायरेक्ट गेला आसतलो म्हणून. सो तुमकां हांव सांगूंक सोदता, जी बिल्डींग आसा पळय त्या बिल्डिंगेन ऑफिसां आसा आनी म्हाका खूद एंट्री भितर आसा जाय. हेका सगळ्या आख्खे गोंयकारांक सगळ्यांक नॉन गोवन्स पासून थंयसर डायरेक्ट एंट्री आसा. भितर एंट्री करून तुका जे ऑफिसान तुका वचोंक जाय त्या ऑफिसान तुका भितर एंट्री करून वयचेच पडटा. ओके, थंय एक सेक्युरिटी गार्ड बसलेलो आसता. हांव तर आतां ब्रेड घेवन वयतलो, चिकन घेवन वयतलो, पॉपकॉर्न घेवन वयतलो, चिप्स घेवन वयतलो जाल्यार हांव तेच्या दोया फुडल्यान आसा. वयता पळय तो दिसता म्हाका, तेणें थंयच रावूं शकता असो स्टॉप ओवर देयर म्हणून. तूं हांगाच राव, तूं कितें करता? पॉपकॉर्न नाका, प्लीज वच, हांगा अलाउड ना. कळ्ळें तुमकां? हे तुमची गलत फॅमी थोड्यांची आसा पळय, तेंची गलत फॅमी हांव दूर करूंक सोदता की भितर वचपाक तेका रायट आसा. ओके, तेका तो हर एक पणजे, ईच एंड एवरी पणजेचे सगळे बिल्डिंगी आहा पळय तितून सगळ्यांनी तो वयता आनी ऑफिसांनी वचून पॉपकॉर्न विकता. ओके, तो एंट्री करता तेन्नाच थंय तेका आडोवंक जाय आसलें. थंय तेका भितर वचोन भायर सरोन भितर गेला तेन्ना तेका भितर वचोन एसॉल्ट केल्लो आसा. दॅट इज रियली नॉट गुड. ओके, ही गलत फॅमिली लोकांची जी आसा पळय की तेका तो खंय डायरेक्ट गेला आसतलो, तेका रायट आसा त्या जाग्यार वयपाक. ओके, त्या जाग्यार वयपाक तेका रायट आसा. ओके, तो कितेंय विकता, सेक्युरिटी गार्डान तेका पयलेच आडोवंक जाय आनी सांगूंक जाय बाबा यू कांट सेल ओवर हियर, तूं हांगासर वचोंक शकना, जावं वचोंक शकता थंय सांगूंक जाय. तेका एंट्री दिवन जालें काय तो इकूंक लागलो काय थंय येवन तेका एसॉल्ट करपाक कोणाचो हक्क ना. ओके, आनी तसल्या भुरग्यांक केन्नाच कोणी हात लावचो न्हू. आनी हे जे कोणी जी अशी मेसेज केला पळय ती तर म्हाका पर्सनली फोनार तर सांगलेली न्हू अशी अशी आहा म्हणून. हांव त्या मनशाक लायफान केन्ना लागीं घेवचो नासलो. म्हाका तर अशा मनशान तर फोन मारलो, कोणूय जावं म्हाजो तो कितलोय गट फ्रेंड जावं, आनी तेणी म्हाका तर अशें सांगलें तेका थंय वयपाची रायट ना, फूल इन्फॉर्मेशन काडूंक जाय आसली तुमी, अशें तशें. जाल्यार हांव त्या मनशाक केन्नाच लागीं घेवचो ना. कळ्ळें तुका? असल्या भुरग्यांक हात लावपूच म्हणजे व्हडलो क्रायम. म्हाका त्या भुरग्याक तापोवपाक पासून बरो दिसना. ओके, तापयले पासून तसले भुरगे जे आसता खबर आसा ते मोव काळजाचे आसता. तेंकां तापयलो न्हू तेंकां वायट दिसता. दे मायट टेक एनी रॉंग डिसिजन. ते वचून सुसायड पासून करूं शकता, इतले तेंचे मोव काळीज आसता. कोणाक खबर आसा कोणी तेंच्या वांगडा दीस काडला पळय तेका खबर आहा ही गजाल. कोणाक खबर ना बेश्टे उलोवपाचें ना. सारकें न्हू? सारकें. सो आयचो व्लॉग तुमी पयलो आसतलो. हार्ट अटॅक खूब जाणांक येयल्लेले आसा. सो बी सेफ, हेल्दी खाया, हेल्दी रावा. ओके, आनी आमच्या भशेन कोण व्हिडिओज करता तेंकां खबर आसा युट्यूबर्साची लायफ कितली डिफिकल्ट पळय ती. दीसभर शूट कर, रातभर एडिटींग कर आनी झॅम पिड्यार सगळे पिड्यार. सो हेंच तुमकां हांव सांगता गायज, हेल्दी रावा लायफान आनी बरें बरें ज्या न्हू. सारकें. आनी आमी फाल्यां वयपाची आहा सिद्धार्थागेर. तेका
दिवपाक वयपाचें आसा ते गिफ्ट प्लस तुमकां कुकिंग व्हिडिओज फाल्यां घालता. ओके, फाल्यांचो ब्लॉग पळोवपाक विसरो नाका आनी हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओन. टिल देन बाय बाय. बाय बाय. सबस्क्राईब करूंक नाल्यार आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करपाक विसरो नाका.